नमस्कार. पणजीच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 5 राज्यांच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आयज प्रधानमंत्र्यांनी आयझोल मिझोरामात 9,000 कोटी परस अधिक रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. रेल्वे, रस्तो, उर्जा, खेळां मळावेल्या प्रकल्पांचो हातूंत आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी बेरबी सेरांग ह्या नव्या रेल्वे मार्गाचे उक्तावण करून मिझोरामाचे राजधानीक पयलेच खेपे भारतीय रेल्वे नेटवर्का कडेन जोडली. प्रधानमंत्र्यांनी कांय रस्तो प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर लेगीत बसयले. वोट बँक करपी राजनीतिक दलांचेर टिका करत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की त्या वृत्तीक लागून मिझोरामा सयत पूर्वोत्तराक लुकसाण भोगचें पडलें. Some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. जीएसटीच्या फुडल्या सुदारणांक लागून भारतीय कुटुंबांची जीण अधिक सोपी जातली अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. Recently, next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या 5 राज्यांच्या भोंवड्या अंतर्गत मणिपुरात पावले. प्रधानमंत्र्यांनी चुराचांदपूर हांगा 7,300 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या 19 वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच उक्तावणूय केलें. हातूंत मणिपुरांतले रस्ते, निचरो आनी मालमत्ता व्यवस्थापनात सुदारणा, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प, म्हायती तंत्रज्ञान उदरगत प्रकल्प आनी काम करपी बायलां खातीर वसती घर बांदप ह्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. मणिपुराच्या सगळ्या संघटनांनी आपली सपनां साकार करपा खातीर आनी भुरग्यांचो फुडार सुरक्षीत दवरपा खातीर शांततायेचो मार्ग आपणावचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलो मारलो. और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है. सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके. साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी. नव्या फौजदारी कायद्याविशीं प्रशिक्षण दिवपाक आयोजीत केल्ल्या कार्यशाळेच्या समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाजेरी लावन कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ल्यांक संबोधीत केलें. गोंय पुलीस, वकील आनी फॉरेन्सीक विभागांतले 65 अधिकारी ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्ले. जे नीव 3 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय अधिनियम हे 3 लॉज जे कोलोनियल रुलापासून 150 वर्सांपासून आम्ही कॅरी फॉरवर्ड केल्ले ते चेंजीस करता आसतना हातूंतल्यान क्रिमिनल खंयच सुटपाक जायना आनी विक्टिमाक कशाच पद्दतीचो त्रास जावपाक जायना. ताज्या खातीर बाय यूज ऑफ द इनोवेशन, बाय यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी
बाय यूज ऑफ एविडन्सीस हातूंतल्यान आमी सगळे जाण म्हणजे प्रोसिक्युटर्स आसतले किंवा पुलीस फोर्स आसतले किंवा सायंटिफीक लॅब अँड बाकीचे सगळे आसतले हे कॉर्डिनेशन आसप गरजेचें आसा आनी तेच कॉर्डिनेशन करपा खातीर ज्याची मास्टर ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनरांची जाल्या हांव तुमच्या सगळ्यांच्या पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता and you will pass on this master training program to your lower officers. You will take the responsibility of training of others. ताज्या खातीर ही तुमची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार गोय पोलीस योस्का हे ॲप सुरू केले. पोलिसांच्या तंदुरुस्ती खातीर हे ॲप सुरू केला. या प्रशिक्षणाचो दरेका प्रशिक्षणार्थीक बरो लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. मार्मुगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आणि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लायट हाऊसेस अँड लायट शिप्स हांणी जोडपणान आयोजीत केल्ल्या भारत सागरी सप्तक 2025 परिशदेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संबोधित केले. ह्या वेळार उद्देग आणि पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि हेर अधिकारी पर्यावरण राखून उदरगत करपाक गोय बांदील आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. Goa is entering the new chapter with the resumption of iron ore mining. The first 12 leases have already been auctioned under the reformed regime. We expected the operations to begin within this financial year with dispatch of starting as early as January 2026. This will bring job and opportunities for the thousands of Goan families. A revival the bulk of cargo from the Mabagoa port, the growth in logistic, transport and related industries. Mining will move forward with the strict environment safeguard, real-time monitoring and modern practices. For our ports, especially the Mamagoa, this will mean the revival of the bulk cargo volumes with efficiency and sustainability. पंजाबाच्या हुवार पीडितांक गरजेची मजत पावयल्ल्या खातीर वास्को आणि सीख समाजान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले. मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानार सीख समाजाच्या प्रतिनिधींनी मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार साळकार हेवूय हाजीर आशिल्ले. विकसित भारताचे युवा फुडारी हे युवा नेतृत्वाच्या लोकशाहीचे उदाहरण आसा जे परिणामांचेर विश्वास दवरतात अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी सांगले. दिल्लीत विकसित भारत यंग लिडर्स डायलॉग ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या कार्यावळी अंतर्गत आयच्यान सुरू जाल्ली प्रस्नमाची सर्त फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक सोंपतली आनी ही सर्त माय भारत पोर्टलाचेर उपलब्ध आसा अशी माहिती मांडवीय हांणी दिली. विकसित भारताची मोख पुराय करपाक तरणाट्यांची प्रतिमा आणि क्षमतांचो उपेग करपा खातीर हो मंच तयार केला अशें तांणी सांगले. जो आज बिलो 30 के है उसको विकसित भारत को जीना है, उसका सपने का विकसित भारत बने, उनके विचारों का विकसित भारत बने. विकसित भारत बनाने में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना विकसित भारत के लिए कर्तव्य का निर्वहन करे. और इसलिए प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं को विकसित भारत का साथी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का सहयोगी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का निर्माता बनाना चाहते हैं. इसलिए ये 25 साल में देश में 1 लाख युवा लीडरशिप में आए और देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, अपनी लीडरशिप से देश को आगे बढ़ाएं. ये उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे 3000 युवा प्रतिवर्ष अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का उसको अवसर मिले, इसलिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा गया है. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.